नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान। म्हापशा करासवाडा हायवेर काल उसरा राती खडयेन भरिल्ल्या ट्रकाच्या टायराक उजो पेटलो। ट्रक बांद्यावयल्यान खडी घेवन जुवारी नगर वतालो। ड्रायव्हर सांगता ते प्रमाण टायर खंय पंक्चर जालो आनी रस्त्याक घासून उजो पेटलो। फायर ब्रिगेड टायमार पावन उजो आटोपा हाडलो। टायर फटा तो पीछे का अकेला तो टायर फट के ऐसा आग जल गया। आग लगा। आप अकेले थे? हाँ। कहाँ से आ रहे थे? बांदा गाडी रनिंग वयताले चलताले ते गाडी ड्रायव्हरान फोन केल्लो म्हाका हांव न्हिदलोलो। फोन केल्या नंतर मागीर ताणें म्हाका उजो पेटलो इतलें म्हाका कळ्ळें की उजो पेटलो हांव येयला जालो कोणाचें नुकसान जावना टायराचें नुकसान जालें गाडीचें नुकसान जालें। आमकां 12:20 मध्ये 00.20 कॉल आयले की ट्रकाक उजो लागलो प्रीती इंटरनॅशनल हॉटेला कडेन। सो आमी गाडी टर्नआउट केली आनी हांगा येवन पळयताले ते टायरांक स टायरांक उजो लागलो। सो आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी उजो पालयलो। ड्रायव्हर म्हणटालो तो कितें पंक्चर जाला, ते पंक्चर जावन कितें तरी रोडाक घासून तेका फायर कॅच केलो। गाडी किती लागला सर? उदकाची गाडी एक आनी एक रिइन्फोर्समेंट फ्रॉम पर्वरी फायर। स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान नवसराज सलगांवकर। स्वयंपूर्ण गोय होच फोकस घेऊन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नवीन बजेट तयार करता। वेगवेगळ्या मळावेल्या जाळवणदारांबरोबर बजेट प्रेझेंटेशनाचेर काल राती बसका जाली। GCCI, GSIA, TTAG, मायनिंग, फिशिंग हेरांबरोबर एकारीक बसका जाळवणदाराच्या प्रस्तावाचेर खंय काम करतले। येता त्या सप्तकान अधिवेशन बजेटाचो दीस अजून ठरिल्लो ना। There are many factories who are going green, using green fuels. They cost more, but they pollute less. So some sort of incentives, we have made some suggestions to encourage a better, cleaner atmosphere, that these industries who are using green methods, to give them certain incentives. Extension of the timing of the bar from 11 PM to 12 AM for normal license, which will help overall revenue of the GST. So right now it's up to 11 normal license is 11 ते 12 AM करून सकाळी दिले, it will help better. There has to be proper integrated system for the transport. Demand basically आमचे demand almost same आहा last 3-4 years. Power infrastructure, power, बसीची सर्विस सगळे more or less same point आसा आणि every time आमकां आतां हे मेळटा assurance and we are hoping that something will happen. त्या सगळ्या रिफॉर्म्स तेंच्यांनी सजेस्ट केल्या, हे रिफॉर्म्स घडोवन हाडचे सो दॅट ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर बरें पडटलें। थोड्या जाणांनी टॅक्सीस खंयसर कमी कर किंवा तेजे चेंजीस कर। थोडे जाण सजेस्टेड वॅट GST न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस कर किंवा फाटले जे वॅट कलेक्शन्स जे जावपाचे ताच्या खातीरय बी थोडेशे चेंजीस जे आसा पळय तेंच्यांनी मागल्या, डिमांड केल्या रिगार्डींग द वॅट ऑल्सो, रिगार्डींग द GST ऑल्सो। ओल्ड स्कीम 2016तल्यान आयज पर्यंत जी पेंडींग आसा ती रिइंट्रोड्यूस करपा खातीर मागलेली आसा। दॅट इज वन थिंग। तिसरी गजाल म्हणजे हॉटेल एसोसिएशन्स आसतले, परत लिकर एसोसिएशन्स आसतले, ह्या सगळ्या जाणांनी वेगवेगळ्यो म्हणजे इवन दो एंटरटेनमेंट सोसायटी तांच्यांनी एंटरटेनमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करची, एडवर्टायझींग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करची, अशी वेगवेगळी सजेशन्स हाज्या रिलेटेड दिल्या। प्रत्येकान आपआपलें रिप्रेजेंटेशन जें आसा हें बी गव्हर्मेंटाक सजेस्ट केलां। वेगवेगळ्यो स्कीम नवीन आमी कशा पद्दतीन इंट्रोड्यूस करूं शकतले, स्टेटीचो रेव्हेन्यू कशा पद्दतीन वाडूं शकतले, स्टेटीत प्रायवेट इन्वेस्टमेंट कशा मोठ्या पद्दतीन येवपाक शकतली हाजेरूय सजेशन आसतली। स्टेटीत न्यू बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन कशा पद्दतीन येवपाक शकता, बिजनेसीस हाज्या खातीर तेंची सजेशन आसतली सो दॅट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब मोठ्या प्रमाणांत कसो जावपाक शकता हाज्या खातीरय तेंची सजेशन्स आशिल्ली। हें सगळ्यांक सामावून घेवपी बजेट आसतलें फॉर ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर, हें सामावून घेवपी बजेट आसतलें। बजेट प्रेजेंट करपाची तारीख अजुनूय तरी फायनल करूंक ना, सोमारा तरी करचो ना। ओके, लेट अस से ट्यूजडे करूं, बट अजून फायनलायज करूंक ना। हो स्वयंपूर्ण गोंयाक धरून बजेट आसतलो, ताज्या खातीर तुमकां सगळें म्हणजे स्वयंपूर्णांतले प्रत्येक अक्षर जें आसा पळय न्हू हें ह्या बजेटाक रिलेटेड आसतलें।
2019 मोदी अब्रू लुकसाणीच्या केशीत राहुल गांधी दोशी. सुरत कोर्टाची अर्द राहुल आनी काँग्रेसीक मोठो धपको. 2019 लोकसभेच्या वेंचणुके प्रचारान कर्नाटक एका रॅलीन राहुलान सगळ्यात चोरांची नावां मोदी कशी काय म्हूण वादग्रस्त वक्तव्य केले. ताणें सगळ्या मोदी समाजाचो अपमान केला म्हूण बीजेपीचो पूर्णेश मोदी कोर्टान गेल्लो. राहुलाक 2 वर्सांची बंदखण, 15,000 फायन. सध्या जामीन राहुल वेल्या कोर्टान चल्लो. जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है. उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है. कांग्रेस के ही कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया. उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है. हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है. जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की. जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज़ को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है. शाळेच्या भुरग्यांक गोडे मूत, हायपरटेन्शन असली दुयेंसां बादपाक लागल्यात. सरकारान दखल घेतल्या. भारतीय पिडियाट्रिक अकादमी संपूर्ण स्वास्थ्य मोहिमेन फुडाकार घेतला. शिक्षण खात्याकडे कबलात अकादमी ते खातीर फुकट वैजकी सेवा दितली. फिट इंडिया खातीर प्रधानमंत्री मोदीन मारिल्ल्या उल्याक IAPन मोठो प्रतिसाद दिलो म्हणून तोखणाय. The Director of Education signing the MOU with the Indian Pediatric of Academy for the संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य या कार्यक्रमा खातीर आमी हो आज MOU साइन केला. डॉक्टरान आणि डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान एक्सप्लेन केला त्या प्रमाणे स्टुडंट्स, पेरेंट्स आणि टीचर्स या तिगांच्या खातीर प्रॉपर नॉलेज फुडाच्या बाबतीत दिवप, डायटाच्या बाबतीत दिवप, आमी म्हणटा फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस हाच्या बद्दल दिवप हे गरजेचे आसा. आणि तेकाच लागून वेळच्या वेळार इंडियन पिडियाट्रिक्स ऑफ अकादमी हांचे दोतोर्स आमच्या सगळ्या टीचरांक ट्रेन करतले, स्टुडंट्सांक एक्सप्लेन करतले आणि पेरेंट्सांकूय एक्सप्लेन करतले कितें बरें आसा, कितें खावपाक जाय, कशें खावपाक जाय आणि केन्ना खावपाक जाय. हे त्याच बरोबर आमी म्हणटाय की दोतोरान आतां सांगता आसतना एप्रॉक्सिमेटली सर्वेंतल्यान आमी म्हणटा की मोर दॅन 1.5 crores ऑफ द चिल्ड्रन्स बिलो 14 years आज वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस म्हणजे डायबिटीज, हायपरटेन्शन सारकिले डिजीजीस दिसपाक लागलेले आसा. कोरोनापेक्षा हे चड डेंजर आसा. म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी म्हटलां की हे पॅन्डेमिकाच्या पेक्षाय चड डेंजर आसा, फुडच्या पिढीची वाट लागपाक शकता. म्हणून तर आमकां आतांच अलर्ट जावपाक जाय. पुराय हो कार्यक्रम विथ फ्री ऑफ कॉस्ट ते आपल्या खर्चांतल्यान हो कार्यक्रम आमच्या बरोबर करता. सरकाराचेर कसलेंच बर्डन ना, विलिंगली ते कार्यक्रम आमच्या मदीं करता. त्या खातीर हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता, कारण स्वताहून तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतल्या आणि फिट इंडिया मुवमेंटांतल्या ह्या कॅम्पेनिंगात तांचो खूब मोठो सहभाग आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. देशभरात कोविड केशी दिसपट्ट्यो वाडटा. काल 1300 नव्यो केशी. फाटल्या 5 म्हयन्यांतल्यो सगळ्यांत चड आंकडो. 349 केशी नव्या व्हेरियंटाच्यो. XBB 1.16. ॲक्टिव्ह केशी 7,500 वयर. गोंयच्या शेजारच्या राज्यात कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरळ आणि गुजरातान केशी वाडटा. भलायकी मंत्रालयाचो राज्यांक अलर्ट. देशांत दिसपट्ट्यो कोविड केशी पावल्यो 1300. 349 केशी नव्या व्हेरियंटाच्यो. XBB 1.16. ॲक्टिव्ह केशींचो आंकडो 7,500 वयर. तातूंत 3 मरणां.
सध्या गोंयच्या शेजारची राज्यां कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ आणि गुजरातांत चड केशी. आमी मुख्यमंत्र्याक विचारलें. कोविडाच्या वेळार तरी काय नसलें. काल प्रायम मिनिस्टर मिटींग घेतला तेजो एकदा हे येवनी मागीर. आरोग्य मंत्रालयान सध्या राज्यांक अलर्ट काडला. राज्यांनी 5 सुत्री स्ट्रॅटेजी आपणोवची म्हण निर्देश. टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट, वॅक्सिनेशन आणि कोविड शिष्टाचार पाळपाची स्ट्रॅटेजी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वेळसाव रेल्वेच्या कामांत आडखळ, JCBचे लुकसाण, कामगारांक फातरायले म्हूण ओलेन्सियो सिमोएस आनी साथीदारांच्या आड घाल्ल्या केशीन आरोप फटीचे म्हूण वकिलाचो दावो. वेळसाव अंडरपासा लागसार आयतारा दनपारा ही गजाल घडली तेन्ना खंय आरोपी थंय नाशिल्लेच. आरोपी रेल्वे डबल ट्रॅका आड आंदोलनांत वांटेकार जावचे न्ही म्हूण खंय ही केस. We all know that the people accused, the who accused in the railway matter are all activists from South Goa and have always participated in anything that has happened in Goa. Always been there, always supported and always have been. Especially when it comes to railway, they have been there. When it comes to the matter that happened on Sunday, where the accused are falsely accused in this matter, firstly there is no evidential proof that they have done the crime that they have been called upon here for investigation for. Secondly, they were not there on the time of the scene that the scene that had happened. Thirdly, that is all false and fabricated. There's no evidential proof at all that the accused have done this thing. This is merely done just to stop them from protesting against the railway. Just to stop them and just to stop everything so the railway can go ahead illegally and can do whatever they want. The police is yet investigating. So I think after the investigation, when they come upon something, when they have something which is a false evidence, I would say, or something, then I would come up with something. But till now, there's only investigation happening from there. सांजे 7 उपरांत गोरवां रस्त्यार सोडची न्ही, गोठ्यांनी बांदची नाजाल्यार उखलून गोशाळेन व्हरतले म्हूण 70 मोहल्ले पंचायतीच्या अर्दी उपरांत बोवाळ. गुळ्या न्यू कॉलनींत गोरवां उखलूंक आयिल्ल्या शिकेरी गोशाळेच्या गाडयेक थळाव्यांनी आड आयली. गांवचे गोरवांक हात लावचो न्ही, थोडे म्हणटा पंचायत करता ते सारके, गोशाळेन गोरवाची कुयदाद बरी जाता. आमचे फूल मोहल्ल्या पंचायतीन धरले जाल्यार आमी एक डिसिजन घेतलेले पंचायतीन की कोणाचीच गोरवां 7 उपरांत जर रस्त्यार भोंवात जाल्यार आमी तांकां गोशाळेन दितले म्हणून. आयज त्या पद्दतीन आमी पंचायतीन हांगासर गाडी धाडलेली आनी तांकां गोरवांक धरली. पूण गांवांतल्या लोकांचो बोवाळ जालो की आमची गोरवां जी गांवांत येवन धरपाची ना. पूण असो खुबशे असे बारीक बारीक इन्सिडंट घडटा की लोक गांवांत गोरवां हे गाडयो घालता आनी ते एक्सिडंट जाता किंवा ते मदीं येता. गोरवां लागलेली आसात. लोकांनी जर पोसूंक जायना जाल्यार गोशाळा व्हरान ती आपले बरे तरेन कुयदाद करतात. एक तर आमची वाळपयची गोशाळा आसा, नाजाल्यार आयज ते मयाची सिकेरीची गोशाळेचे मनीस येयल्ले आनी तेंच्यांनी ती गोरवां व्हरपाचे हे केले. कित्याक बेश्टी भायर गोरवां बसतात न्ही, कापेती खातात आनी कितें खातात म्हणून तेंच्यांनी ते व्हरपाक गेल्ले. पूण लोकांनी बेश्टे ऑब्जेक्शन हाडले आनी ती हे गायचे पयशे सर हांव पे केला. हे तांबडेले गायचे सर. ओके. आणि हे गाय सर दाखयला म्हणून ते सर माझ्या सगळे लोक झगडपाक गेला. ही गाय फक्त एकट्याच्या गोट्याकडे गेली तरी लोक आयकपाक ते त्याच्या फाटल्यान हांव दरी कोण धांवतालो. सगळे लोक म्हणटा की हांव तुजी गायी दाखयला, म्हाका हेंचो फायदोच ना गायीचो. रस्त्यार गोरवां बसता पळय तितली व्हरता आनी गोशाळेन हे करता. पंचायतीची ऑर्डर आसा आमची. हे गांवांत आतां कमीत कमी आमी काल 17 आयल्यात आनी आयज धरलेली 6 जाणां ती सोडूंक लायले तेंच्यांनी बोवाळ करून. गांवांतल्यान बोवाळ. सत्तरेच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. जड वाहनां आनी मल्टी एक्सेल गाडयांक सकाळी 7 ते रातचे 8 मेरेन पणजे एंट्री बंद. सावंतवाडी सावन पणजी रूट आनी बाणस्तारी सावन पणजे रुटार हेवी गाडयांक येरादारी बंद. कितले दिसूच जाले ह्या रुटार 4-5 वरां ट्राफिक जाम उरता. अटल सेतू बंद आशिल्ल्यान आनी येरादारीची वाडटी वर्दळ मतीन धरून जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्द. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.